बीजेपी काँग्रेसीची लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराची फायनल तयारी सुरू। बीजेपीचो बूथ कार्यकर्त्या मेरेन प्रचाराचो मॅनेजमेंट चल्ला, जाल्यार काँग्रेस जाहीरनाम्याचे ड्राफ्टिंग करता। शेनवारा अमित शान गोंयांत अटल बूथ कार्यकर्ता मेळावो घेतलो। ते उपरांत दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरात शहान आमदार आनी पक्षाचे मुखेल पदाधिकाऱ्यांची बसका घेतली। अमित शान गणित मांडलां तें अशें: गोयचे अल्पसंख्यांकांची 30% मतां भाजपाक येवंक जाय। अल्पसंख्यांक मतदारांचो गोंयांत सदांच बीजेपीक तेंको। कार्यकर्त्यांनी अल्पसंख्यांकांच्या घराघरांनी वचून मोदी सरकाराचे परफॉर्मन्स सांगचे। कार्यकर्त्यांनीच ही वेंचणूक जिखोवंक जाय, एक्कूय घर सोडूं नाकात। यूपीत घराघरांनी दिल्ल्यो गाठी भेटी 300 परस मायज सीट आयले। बसकेक आशिल्ल्या श्रीपाद भाऊन अमित शाहचो मंत्र वयले वयर सांगलो। साहजिकच पार्टी जर एक्सपांड जावंक जाय, आमकां सगळ्यांक बरोबर करून वचूंक जाय। म्हणजे कोणी तशा लोकांचे हे आसा की बीजेपी कडेन मायनॉरिटी ना अशें ना। आतां पर्यंत मायनॉरिटीचे जवळ 8 आमचे आमदार गोंयांत आशिल्ले जाणा मायनॉरिटीचे गोंयांत आसा। पण एकूण ते देशभराचे जे अनुभव ते अनुभव सांगताले ते गोंयांत म्हणल्यार आमचे बरें आसा। पण आमी कमीत कमी मतां खातीर न्हय, पण ते सगळ्या हाची पार्टी जावंक जाय, एक मजबूत पार्टी जावंक जाय म्हणून आमी सगळ्या कडेन संपर्क सादप। कोण मायनॉरिटी आहा, कोण मेजॉरिटी हाजे कडेन करता, ही पार्टी सर्व लोकांची पार्टी जावंक जाय, हा एक ताची सजेशन आशिल्लें। माननीय अध्यक्षान आमकां दोन्ही लोकसभा सीट जिखपा खातीर बरें गायडन्स दिल्लें आसा। कार्यकर्त्यांनी सगळे आमी आज बरे मोटिवेट जाल्ले आसा आनी आमकां खात्री आसा की दोन्ही सीट आमी फाटले खेपे जिखिल्ले ताच्या परस 10% चड मार्जिनान जिखपा खातीर कसो आमकां फुडें आमी प्रयत्न करपाक जाय, सगळ्यो गायडलायन्स माननीय अध्यक्षान आमकां दिल्ल्यो आसा आनी आमी सगळे बरे मोटिवेटेड आसा आनी आमकां खात्री आसा नॉर्थाचो आनी सावथाचो दोन्ही सीट आमी बऱ्या मार्जिनान ह्या परिस्थितीन जिखतले। काँग्रेसीनूय लोकसभेची वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। आयतारा दिल्लीत सगळे प्रदेशाध्यक्ष आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची बसका जाली। काँग्रेसीचे सगळे प्रदेशाध्यक्ष विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची दिल्ली जाली बसका। जाहीरनाम्यात मायनिंग आनी CRZ नोटिफिकेशनाचो मुद्दो। CRZ दुरुस्ती फाटी घेवन नो डेव्हलपमेंट झोन 200 मीटर करपाचे उतर। काँग्रेस सत्तेर आयल्यार गोंयच्यो मायनी सुरू करतले। राज्य पावंड्यार कोणा बरोबर युती करप ते प्रदेश समितीन थारावप। मोदीच्या फुडारपणान मेजॉरिटींची मतां कमी अदीक जाली जाल्यार तो भरून काडूंक बीजेपी अल्पसंख्यांकांचे 30% मताचेर दोळो दवरून आसा। फाटल्या इलेक्शनाक खंय गोंयांत तशें जाल्लें। काँग्रेसी कडेन मात गोंयांत शेकड्यांनी इश्यू। बीजेपीचे दोनूय उमेदवार हे सिटींग खासदार। काँग्रेसीचे उमेदवार मात पक्षाचे वर्ष पद्दती प्रमाण अजून थारिल्ले ना आनी केंद्रांतल्या गठबंधनाचो फुडारी थारिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।